Chieftain Martyrs Day was observed at the Chieftain Memorials in Kunkolim. Minister Subhash Pardesai, MLA Yuri Alemao, freedom fighters and other dignitaries laid wreaths paying tribute to the brave martyrs. जे चिफ्टन्स अपरायझिंग खास करून हिंगा भुरगीं जायतीं आसा आनी प्रत्येक गोंयच्या इस्कॉलांतल्यान हिंगा भुरगीं आसा आनी इट इज फॉर यू ऑल टू नो की बेसिकली दिस इज द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स आनी जेन्ना भुरग्यांक आमी सांगपाक सोदता टू नोट दॅट दिस इज द 442nd एनिवर्सरी. आज गोंय सरकारान जेन्ना एक डिसिजन घेतले की दिस हॅज टू बी सेलिब्रेटेड रेकग्नायज त्याच पद्दतीन नॅशनल वॉर मेमोरियलाचेर हे सेलिब्रेशन जाता. आज चिफ्टन्स अपरायझिंग म्हणून एक दीस हो सेलिब्रेट आयच्या दिसाक जाता आनी भावनो भणिनो हेजे सिग्निफिकन्स कितें हेजे सिग्निफिकन्स जरी तर आमी चयल्यार 15 जुलय 1583 ह्या वर्साक गोंयच्या इतिहासान हो एक पवित्र दीस. ह्या दिसाक कुंकोलीम रिवोल्ट जालो आनी जेन्ना कुंकोलीम रिवोल्ट जालो पुर्तुगेजा विरुद्ध कुंकोळचे गांवकार मुखार सरले. कॉलोनियल पॉवर्सा विरुद्ध हुकुमशाही विरुद्ध आनी जेन्ना मुखार सरले तेमी एक डिसिजन घेतले की कॉलोनियल डिक्री जी आशिल्ली कॉलोनियल डिक्री कितें आशिल्ली तेमी तेंगेलो एक प्रोटेस्ट रेजिस्टर केलो आनी जेन्ना प्रोटेस्ट रेजिस्टर केलो बाय नॉट पेइंग रेव्हेन्यू टू द गव्हर्नमेंट एट दॅट टाइम द डिक्टेटोरियल पोर्चुगीज रूल. आज उल्लेख जरी तर कंपॅरिजन कित्याक हिंगा जायती भुरगीं आसा कंपॅरिजन जरी तर केल्यार आनीक तुमचे दोन मेजर इश्यू जे आमच्या देशांत जाले हे जरी तर तुमचे मुखार हाडले जाल्यार पयलो म्हणटाय तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडन्स हे इतिहासान बरयलेले आसा इन द इयर 1857 आनीक this is referred as the Sepoys Mutiny. 1857 the first war of India's independence. पूण आमच्या कुंकोळकारान जेन्ना इतिहास घडोवन हाडलो 1583 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडन्स आदी 274 years before the first year of India's independence. दुसरे सगळ्याक आमकां खबर आसा नॉन कॉपरेशन मुवमेंट जे आमच्या महान महात्मा गांधीन जेन्ना देशभर एक उल्लेख केलो अबाउट नॉन कॉपरेटिंग अगेन्स्ट द ब्रिटीश रेजीम. हो जालो 1 ऑगस्ट 1920. पूण पयलो एशियंत जावं पयलो कुंकोळकारान जो मुवमेंट केलो वॉज 335 years बिफोर द नॉन कॉपरेशन मुवमेंट. दिस इज हिस्ट्री. भावनो भयणीनो हांव हे तुमकां कित्याक सांगता कित्याक याद म्हाका जाता जेन्ना बाब विजय जावं बाब ऑस्कर जावं जायते कुंकोळकारान आमचे फ्रीडम फायटर बाब रोहिदास सिंग आहाय तांकां दिसले की हेजे रेकॉग्निशन जावंक नाशिल्लें आनी जेन्ना आमदार जालो पयलेच जेन्ना एक प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन म्हणून आमकां एक सुविधा मेवता एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवता आमी हे प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन घातले की एक रेकॉग्निशन जावपाक जाय म्हणून सगळ्या आमदारां लागीं मागले आनी कुशालकाय म्हाका भोगता कित्याक हे प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन युनॅनिमसली पास केले डॉक्टर प्रमोद सावंतान. असेंब्लीन जेन्ना हे पास जाले आमी सांगले की इट हॅज टू बी रेकग्नायज्ड इन द हिस्ट्री बुक्स. टुडे कुंकोलीम रिवोल्टाचे एक चॅप्टर आसा इन स्टँडर्ड 11 हिस्ट्री बुक्स
आज अनेकूय आमचे सगळे कुंकोलीम चिफ्टन ट्रस्टाचो एक डिमांड आशिल्लो, ह्या जाग्याची सेंटिटी राखपाक. ह्या जाग्यार जेन्ना एक स्टेट फंक्शन जाता, एक पवित्र दीस, आनी ह्या दिसाक म्हाका याद जाता जेन्ना म्हजो बापूय बाब जोकी आलेमांव आमदार आशिल्लो, हे सुंदर हिंगा बांदकाम जाल्लें, त्या वेळार आमी चिफ्टन्स मेमोरियल ट्रस्ट हाका मुखार घेवन दोतोर प्रमोद सावंता लागीं एक प्रपोजल घातलो की हिंगा आमचे 16 चिफ्टनाचे पुतले जावं हिंगा एक बरें रिवॅम्प जावपाक जाय म्हणून. कुशलकाय म्हाका भोगता सांगपाक तुका आनी सगळ्यांक तुमकां की हो टेंडर जावन 1 करोड ऑलमोस्ट 1.5 करोडाचो टेंडर जालोलो आसा PWDन. आनी हिंगा म्हाका सांगपाक तुमकां जाय की हेच ते फंक्शनाक हिंगा हो स्ट्रक्चर रिवॅम्प जातलो. हिंगा 16 आमचे चिफ्टन दिसले पडटले, 16 चिफ्टन हिंगा दिसपाक जाय. आमच्या काळजान ते आसा, दे आर इन आवर हार्ट्स. सन्मान जावपाक जाय आणि राज्य पातळीचेर आणि आमच्या नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल वॉर मेमोरियल म्हणून दिल्लीक आमी या दिसाची आठवण करतात. आणि आज ह्या दबाजाकय ताणें एक वेगळे स्वरूप दिलें, म्हणजे ते मुख्यमंत्री जाले नंतर ताका एक वेगळे स्वरूप आयलें. म्हणूनच आयज आमच्या भुरग्यांच्या मनाचेर प्रेरणा मेळपाक जाय, तांकां स्फूर्ती मेळपाक जाय, तांकां चेतना मेळपाक जाय, तांकां इन्स्पिरेशन मेळपाक जाय. म्हणून आयज हे कार्यक्रम जावप अत्यंत गरजेचें. ज्या मनशाक आपलो इतिहास खबर ना, ज्या मनशाक आपले पूर्वज खबर ना, ताचे फुडें वचप, ताची वाटचाल आसा ती वेगळ्या दिशेन जाता. पूण आयज परत एक फावटी दीस आयिल्ले आसात की आमच्या ह्या ल्हान भुरग्यांक आपल्या गोंयचो विश्वास आणि आमच्या कुंकळकाराचे जे बंड म्हणटाले ते शौर्य आणि तो पराक्रम परत एक फावटी तांकां प्रज्वलीत करपाक जाय. म्हणूनच आयज सरकारान अनेक कार्यक्रम घेतिल्ले आसात. आतांच आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगले आसा, तांच्याच म्हणजे प्रयत्नांतल्यान आसतले किंवा आमच्या सगळ्या गोंयच्या विधानसभेन आसतले, गोवा सरकाराच्या वतीन ह्या लुगाराक आमी पवित्र अशें स्थान म्हणटले. जो कोणी ह्या लुगारान भितर येता तो आपली मान झुकोवन ताका मान सन्मान दिवन आमच्या 16 महानायकांचे हांगा एक स्मारकां जातली आणि त्या स्मारकांतल्यान आमकां परत एक फावटी तांणी केल्ल्या ह्या शूर पराक्रमी वीरांचे जो इतिहास आसा तो परत अजरामर करतले आनी आमकां प्रोत्साहन करीत रावतले. म्हणूनच म्हजे वयच्यान म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्यान आर्कायव्ज आणि आर्किओलॉजी म्हजे कडेन आसा. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटांतल्यान आमी अनेक उपक्रम केल्ले आसात. आमच्या स्वातंत्र्याचेर आमी एक फिल्मूय केल्ले आसा आणि आमी प्रत्येक स्कुलान वचून तो दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. आमी जी पुस्तकां आतापर्यंत आमच्या लायब्ररीन पडलेली आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट इतिहासाचेर पुस्तकां आसा ती हजारांनी कॉपी कोणाकय जाले जर जाय जाल्यार घेता. आणि म्हाका दिसता की गेलेचे 50 वर्सां ती बुकां आसली ती एका खंयच्या तरी गोडावान आशिल्ली. ही सगळी बुकां काडून आमी परत ताचे बरे तरेन ताका ब्रँडिंग करून आमी प्रत्येक स्कुलान दिवपाचो प्रयत्न करतात, प्रत्येक तालुक्याच्या लेवलाचेर वतात. आमच्या स्वातंत्र्याचे एक आमी डॉक्युमेंटरी दाखयतात आणि ताच्या नंतर आमचे स्वातंत्र्य अशें फुकाफुकी मेळना आणि पोर्तुगेजांचे अत्याचार कितें आसा ज्या लोकांनी बरयल्ले आसात ती पुस्तकां तांकां धाडपाचो आमी प्रयत्न करतात. वो आता गेले 2 वर्सां वो उपक्रम सगळ्याक चालू आसा. म्हणजे एकच की 100 आमी बुकां दिले जर जाय तातूंतली 10 बुकां कोणी एक 100 भुरग्यांनी वाचले जर जाय जाल्यार आमकां ते इतिहासकार जातले. आमी इतिहासाचेर संशोधन करपा खातीर गोंयच्या ह्या इतिहासाचेर उजवाड घालपा खातीर अनेक उपक्रम आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटांनी केल्ले आसा. वारंवार म्हणजे गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन आमी खुबशे संपर्क दवरले आसा, मेमोरंडम सायन केल्लो आसा की आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी आमी अनेक उपक्रम तांच्या बरोबरीन करतात. आणि जे ओल्ड आमचे आर्कायव्ज जे डॉक्युमेंट्स आसतले आमचे जे ट्रेजर आसा ते ट्रेजर सांबाळपा खातीर आणि ते नवे पिळगे कडेन परत एक फावटी सुपूर्द करपा खातीर आणि ती एक्सेसिबिलिटी करपा खातीर आणि आयज जे लँड फ्रॉड जातात ताका कायमची मुटमाती दिवपा खातीर आमी डिजिटलायझेशन म्हणजे तो प्रोसेस सुरू केल्लो आसा. आणि म्हाका दिसता
हे येदे व्हडले कार्य करपा खातीर आमकां 3-4 वर्सां लागतली, पण खंय तरी सुरवात जावपाची आनी म्हाका दिसता की आमी अरावंड 10% काम हे आज एका वर्सा भितर केल्लें आसा आनी एखादे वेळ फुडाराक आमचे जे डॉक्युमेंट आसात ते केन्नाच लॉस्ट जावचे ना आनी तातूंत भितर कोणूच मॅन्युपुलेट करपाक ना, फेरफार करपाक ना, ते चेंज करपाक शकना अशा पद्दतीची टॅक्नॉलॉजी आमी हाडटले आनी तातूंतल्यानच गोंयच्या लोकांचे ज्यो हे आसात लँड आसात त्यो सेक्युअर करपाचे आमचे प्रयत्न आसतले. लँड स्कॅमां जाली हांव तुमकां सांगपाक वचना, पूण मोठ्या प्रमाणात ज्या वेळार हे डॉक्युमेंट आदळटाले म्हणजे आफ्टर कोणी रेफर करताले, एखादे वेळ कोणी पानां कापून व्हरताले आनी ताच्या नंतर ती पावां परत घुसयताले, ताजेर नांवां चेंज जाताली आनी अशा मुळे हे लँड स्कॅमां जाल्ली. आयज ताचेर प्रतिबंध घाल्लो आसा. सगळे अंडर CCTV सर्वेलन्स आमी कोणाकय जर करतले जर जायत जाल्यार ती आमी प्रतिबंध केल्ले आसात आनी ते इजी एक्सेसिबिलिटी जे डॉक्युमेंट्स तुमकां मेळपाक जाय इन दी फॉर्म ऑफ तुमच्या डिजिटल फॉर्मान तुमकां ते मेळपाची व्यवस्था केल्ली आसा, जाणे करून प्रत्यक्ष तुमकां ते डॉक्युमेंट हात लायनासतना तुमचें इन्फॉर्मेशन जाय ते तुमकां एक्सेसिबल जातलें अशा प्रकारची टॅक्नॉलॉजी आमी वापरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. भाव भयणांनो, ताच्याय फुडें वचून आमच्या ह्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमी वर्ल्डाची फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर आनी बाकीच्या जगाची हिस्ट्री सांगतात. आमी विन्स्टन चर्चिल आसतले किंवा लॅनिन आसतलो किंवा हे क्रांतिकारी लोक इतर भागान आमच्या विश्वान भितर आसात तांची हिस्ट्री सांगतात, पण आमच्या गोंयचे स्वातंत्र्या खातीर कोण खंय मेले, कोण खंय झुजले, कोणी बंदखण भोगली हे आमकां अजून पर्यंत माहीत ना. हो इतिहास जावपाक जाय आनी पयले फावटी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान आनी सगळ्यांच्या ह्या कर्तृत्वानच आयज 11वेच्या इतिहासाच्या पुस्तकां भितर कुंकळ्ळेचो रिवोल्ट हो जाल्लो तो लेसनय आमकां मेळ्ळो आनी ताच्या नंतर आतां 9वेच्या पुस्तकां भितर परत येवपाक लागलो. म्हणूनच कितलेशेच वर्सांनी गोंय मुक्त जाले नंतर आज कितलेशेच वर्सांनी आमकां उजाळो मेळटा आनी कुंककारांच्या ह्या जे हुतात्मे जाल्ले आसात तांकां खऱ्या अर्थान आदरांजली मेळटा. म्हणूनच आमी हाचेर चड उजवाड घालपा खातीर एक एनिमेशन फिल्म काडपाचो विचार केल्लो आसा. ज्या वेळार 1510 ही जी पावलां दी दुष्ट चक्र आमच्या ह्या गोंयचेर आयले आनी पोर्तुगीज आयले आनी तांणी आमचेर अत्याचार केले आनी तांचे आमचे जुलूम केले, कोणाचे हात कापले, कोणी धर्मांतर केले, इन्क्विजिशन केले, हे सगळो प्रोसेस आसा तो गाडलो गेलो. आयज आमी त्या प्रमाणान वचना एक खरो इतिहास आमच्या भुरग्यां मदीं येवपा खातीर एक ल्हानशी आमी म्हणजे ताका आमी हे म्हणटात एनिमेशन सिरीज काडटात आनी तातूंत भितर आमी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक सांगून आमचे कांय जे एपिसोड्स आसात ते कुंकळ्ळेच्या ह्या बंडाचेर घालपाक जाय म्हणून विनंती केल्ली आसा आनी मान्य केल्ली आसा आनी ताचेर काम सुरू जाल्लें आसा. जाणे करून आमच्या ल्हान ल्हान भुरगे आसात एनिमेशनांतल्यान तांच्या मनाचेर परिणाम जातलो की आमी हे फिल्म बरोबर आमचे जे पूर्वज आशिल्ले ते पुर्तुगीज त्या काळानूय भितर आसतले, तांचे कडेन शस्त्रां नासतलीं पण तांचे कडेन प्रखर अशे विचार आसतले, ते क्रांतिकारी आशिल्ले हे आमकां पळोवपाक मेळटले आनीक ती एक स्फूर्ती, ती एक चेतना आमी परत घेवन मुखार वतले. त्या टायमार हे आमची सवळ महानायका किती घडले ते जाणाय आमकां आतां इजी दिसता. त्या टायमार तेंची अशी फोटोन तेंची आसोल ना व्हरोन तेंची हत्या केली ते पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान आनी ते सदांच आमचे इंडिपेंडंट जातरी खूब आमचे आतां कुतीन आनी कोण आतां हेणी सांगला त्या भशेन करपेन कोपरेन गव्हर्मेंटा कडेन खूब मागलें की ही हिस्ट्री आमची हाडा ही जाल्यार बाजोरकार येयलो, राण येयलो आनी कोण येयले सगळे येयले पूण कोणेंच तेजो दाखल घेतलो ना. पूण आज हांव अभिमान आनी उपकार आठयता आयजचो गोंयचो सीएम तेणे मनान धरून 4 वर्स जाली हो आज दीस मनयताय आनी दिल्ली लोगून तो मानला आनी जायत्या इस्कॉलांनी हेजी हे आमची हिस्ट्री कळून दिला आनी ते कोणा लागून फकत प्रमोद सावंता लागून कळ्ळें. आमकां कितें जाय हो गव्हर्मेंट येयलो तो गव्हर्मेंट येयलो तें ना पूण आमगेली कितें ही हिस्ट्री काडला तेका म्हजो अभिमान नमस्कार. कित्याक हेणे आज आमचे दोळे उक्ती केले. आतां जायतीं भुरगीं आसाय भुरग्यांक जायते आपणा हें दाखयलें भुरग्यांक कांयच खबर ना तांकां ती काणयेन दिसत आसली कोणा मारले कोणा हें केलें. जेन्ना हेंकां मारले तेन्ना व्हडलें झुजूय जाली ना आनी झूज जावन झुजे गाळ म्हणून लागून आसा तें नांव फकत तें झूज जाल्ल्यान
पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान व्हडलो फोर्स हाडून खूब आमची मनशांची अत्याचार केलो. पूण आज कितें जालां, आज तो ना. ताका लागून आमकां 1583 साल म्हणजे त्या पयलीं 1512 साल ते लास्ट 1961 लागून हे पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान कुंकळे गांवांक पिडापीड दिन तांकां पासेर करून उडोवन तेंचे भुरग्यांक रस्त्यार उडयले. इतली हे पुर्तुगेजान केले 1961 लागून. आनी तितले हे आमी कोंकणकारान भोगला कडेन आहा. आमी पुर्तुगेज राज पळयलें, ब्रिटीश राज पळयलें. कितें ती हुकुमशाही आसली, कळना. तांकां जाय तें करी. आमकां जाप काडपाक कोणाकय तांक नासल्यान काडलो जाल्यार तुका ऑटोमॅटीक भितर उडोवन मार दवडोवन ते दांडी. पूण आतां कितें जालां, आतां सगळें जालें, आतां सगळें विसरपाचें. आतां आमचें इंडिया स्वतंत्र जाला, लोकशाही जाला. आतां आमी प्रत्येक मनशाक तो मोग करूंक जायो, सगळ्यांक हेल्प करूंक जायो, आदार करूंक जायो. एकमेकाचो बदलो घेवपाक जायना, हें म्हजें मागणें. कारण बदलो घेवप म्हणल्यार कोणा बदलो घेतलो, आपल्याल्याच मनशालो भावालो बदलो घेतल्या भशेन जातलो. ताका लागून प्रत्येकानी प्रत्येक मनशाक हेल्प करूंक जायो. आनी हांव ह्या गांवचो पूत. हांव आतां 49 वर्सां जालीं पणजे रावतां. जल्म गांव म्हजो हो, पूण कर्म गांव म्हजो पणजे. पूण इतलें आसतना थिंगा आसन लागून हांव कोंकळेचो गांव म्हणटा केन्नाच विसरचना. आनी मर्त पसून कोंकळेचें नांव वयर काडून सदांच सोदतलो. इतली सांगोन आनी एक फावट तुमकां आनी हिंगा हाजीर आसल्यान आनी ह्या भुरग्यांक आनी रिपोर्टरांक आनी मिडियाक, पुलीस डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.